भयणीन आनी बाबांनो दोनूय आमी वाचपाची तान आयकोल्यांत आनी दोनूय वाचपां आमी बारीकसाणेन पळयल्यार जें कितें 1000 वर्सां आदीं घडलेलें तें आतां घडोना काय? ओय, आजूय आतांय तें घडटा आनी घडोत आसा आनी घडटलें. कितें घडलां तें पयल्या वाचपान आमी आयकलां. जाकोब, ताचें दुसरें नांव इज्रायल आनी तें आतां इज्रायल देसाक घालां. हो आपल्या अपुरबायेच्या पुताक जुजेक जंय ताचे भाव थंय राखताले मेंढरांक हिंडांक राखताले थंय धाडटा. पूण हे भाव जो तांच्या काळजांनी ह्या भावाचो राग आसलो तो राग काडटात. ताका दोत्तात आनी एक खोणीन घालतात थंय मरपाक. आनी मागीर तांच्यो जायत्यो दुसऱ्यो मांडण्यो आसल्यो त्यो आमी आयकतेल्यो. आनीक तांचे मोदें दुसरो एक भाव तांचो मातसो दोयाळ काकुत्सार म्हणटा ताका आमी थंयच मरूंक सोडचो न्ही. कित्याक आमी ताचो शिराप घेवया? कित्याक ताचें रोगोत आमचेर आमी घेवया? आमी अदीक बरें ताका विकुया. आनी सुरशेवटी ते तांकां पुरख्यांक ताका विकतात. रुबन हो भाव मातसो वेगळो काळजान ताच्या उदारपणाक लागून तो वाटोवता आनी तो पोद्देसान पावता, इजिप्टाक पावता. आनी तोय उपरांत कितें घडलें तें आमी उपरांतूय आयकतेलें. भयणीन बाबांनो, अजून मनशां सोबे असली खुण्णाटकाय, राग, दुवेस आसाच आनी तो आसतलो. आमचेय मोदें आसा राग, दुवेस, नाटकाय, गात घेवप, बूद शिकोवप. आनी मागीर भयण बाबांनो दुसऱ्या वाचपांत आमी कितें पळयता? तो दोनी त्या बाठाचो, तो मोळ्याचो तो काडून तो कुंबळ्याक दिता. ताचेर आनी उदरपसण करचें, आपलें पोट भरचें. पूण तांचें चिंतप मतलोबी म्हण जाणा तुमी न्ही? मतलोबी मिन्स तांचें मन आपणाचेच आशेचें. लोभ म्हणजे ग्रीड इन कोंकणी भाशेन, ग्रीड म्हणटच ही संवसारान अजून आसा ग्रीड. दुसऱ्याचें आपणाचें करचें, दुसऱ्याक घात करचो, दुसऱ्याक नागोवचो, दुसऱ्याक फटोवचो. आनी हें घडोत आसा आमचें मोदें. आनीक तो म्हणटा आतां दोनी कितें करतलो? दोनी तें बाट काडून, मोळो काडून दुसऱ्याक दितलो, तांचो नाश करतलो. भयणीन बाबांनो, आमच्या देवाचें सैम तसलें न्ही, राग काडटाचो असलें न्ही, बूद शिकयता तसलें न्ही. ताचें काळीज, दोयाळ तो आमकां वेळ दीत आसा. आज घडी हो मनीस असो, फाल्यां तो मातशें दुसरे भाशेन जायत, तो बदलोत. तर देव आमकां परत आपणाशी येवपाक जायतो वेळ दिता, जायते सहयोग दिता, जायत्यो संदी दिता. हें गोठ मनान दवरया. आनीक तें जेजू सभेन घडलेलें आमी पळयता. सोर शेवटी देवान आपल्या भाकणारांक धाडले, प्रवाद्यांक धाडले. मनीस बदलता काय म्हूण पळोवपाक ना. मनीस त्याच रेबांत लोडूंक सोदता, पूण देव ताका त्या रेबान लोडूंक दिना. सोर शेवटी आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक धाडटा. आनी आमी जाणो ताकाय तांणी बरो येवकार दिवंक ना. कित्याक ताणें तांची कोत्तुबां तांच्या तोंडार मारली. आमच्या भयण बाबांनो, कोणेंच आमची वायट कोत्तुबां आमच्या तोंडार मारलेली आमकां नाका. आमकां राग येता आनी आमी मागीर सूड घेवंक सोदता. वी ट्राय टू टेक रिवेंज. हांव ताका दाखयतलों.
हांव ताका बुद्ध शिकयतलों, केन्ना म्हज्या चोपक्याक तो सांपडटलो. पूण आमचो देव तसलो न्ही. आमचो देव केन्ना हांव ताका परत ताचे शुद्धीर येवपाक हांव ताका कसो म्हूण ताका हांव दाखयतलो. हांव ताका सहयोग दितलो. हांव ताका वेळ काळ दितलो. भयणीन बाबानो, आमी प्राचीत काळांत आसा. प्राचीत काळ हो किरीत भाशेन देवाचे कृपेचो काळ. आमी आमच्या जिविताचेर खोल एक नदर मारूंक आनी आमी खंय आसा, हांव कितें कोत्तां, हांव कितें कोत्तां तें बरें कोत्तां ओ हांव वायट कोत्तां, हांव दुसऱ्याक फावतां ओ हांव ताका नाटक करूंक सोदतां, हांव ताका दुखोवंक सोदतां, हांव ताका फटोवंक सोदतां, हांव ताका घात करूंक सोदतां. असल्या सगळ्या आमच्या वायट सवयांचेर गुणांचेर ह्या काळार आमी बारीक नदर मारून आमचें जिवीत बदलूंक तोच देव आमकां आपयता. ताच्या उल्याक आमी आज कान दिवया.